आनी डॉली गोदिनो हांचे पासून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो हे पवित्र गूट फावो ते पुरी समारंभूक आमची पातकां आमी वडकून घेवया. काळसांतावन दूख दोत्तोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कास्की गोरसो आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा देवा पास्काच्यो परबो समारंभलोली आमी त्यो दिसपट्टे जिविताचे चालीन दाखोवंक तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी गोरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, बाबांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजाच्या रिती सवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तोरी जेरुसाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवे तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरचेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तोरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाश्यांक लागून ह्यो सांखली हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्यांच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणा आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडकार. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बोगूंक मेळटलें. पोतून म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ बोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशांच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें प्रमाण बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशाक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ पडोवंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामळ बोगूंक मेळटलें. जबाब.
प्रमाणीक मनशांक सायबा तुझे मुखामोल भोगूंक मेळटले. उद्गार. हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचा आसूं जुआवा परमोडे शुभ वर्तमान भयवा तुका सोम्या. पेद्रू पोत्तलो आनी जेसूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेसूच्या होड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेसूक म्हळें, सुम्या हाचें कितें? जेसून ताका म्हळें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोजचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोजचो ना अशें जेसून पेद्रूक म्हळें ना. बोगोर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेसून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकाळी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जियेतना सोबार पावटी फुडाराच्यो दास्ती काडून दुसऱ्यां विशीं खोती दुखी काडून आमी आमचे दीस सादता. आनीक आयच्या पयल्या वाचपान आमचे मुखार आसा बागयोन पावलो. मोगाळ भाव भयणीनो, बागयोन पावलो जेन्ना रोमा शारांत पावलो तेका घरांतूच कोयदी कसो करून दवरलो. आतां ताचो फुडार कितें जातलो, केन्ना ताचेशी कितें घडटलें हें पेद्रूक पावलूक खबर नासली. पूण आमी पळयता अशें आसतना लेगून पावलू दर दिसाक दर एक दीस देवान दिल्लें देणें कशें मानून घेवन तो जेसूक परगोटूंक वावुरता. आपणाक भेटूंक येतल्यांक तो जेसूची खबर सांगता आनी हे पोरी शुभ वर्तमान संवसाराच्या शिमापुऱ्यान शिपडावंक तो वावुरता. तेच पोरी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा बागयोंत पेद्रू. आनी बागयोंत पेद्रू दुसऱ्यां विशीं दास्ती हुस्के कोंती काडून कसो जियेतालो. पूण जेन्ना जेसूक तो विचार करता ह्या एका शिसा विशीं आमी पळयता जेसू ताका एक सोबीत सुंदर सभाब दिता. दुसऱ्याचें तुका पडलोलें ना, पूण तूं म्हजो पाटलाव कर. मोगाळ भाव भयणीनो, सबार पावटी आमच्या जिविताची गोत हीच जाता. दुसऱ्यांच्यो दास्ती काडून फुडाराच्यो दास्ती काडून आमी आमचे दीस सादता. पूण आयज जेसू तुका आनी म्हाका हेंच सांगता, फुडाराचें चिंतचें सोडून म्हजो पाटलाव तूं कर. हांव जें तुका कितें सांगता म्हज्यो आज्ञा तुज्या जिवितान पाळूंक तूं वावूर.
आनी हे पोरी तूं जियेताय जाल्यार तुज्या हाताक हांव दवरतलो आनी तुजें जिवीत चलूंक आनी तुजो फुडार बरो लेगून जावंक आनी आडकोड्या वेळार लेगून आडकोड्यांक फुडो करूंक हांवूच तुमकां आपलो आदार दितलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू हो पास्कांचो काळ सोंपता तेन्ना होच बोरवासो आमकां दिता. संवसार सोंपोपर्यंत तो आमच्या सांगाताक आसतलो. तर ह्याच बोरवासो दितल्या जेजू बरोबर 2 दिसाक चलूंक जिविताच्यो हुस्के कोंती आमी पयस करूंक त्याच जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. बेटोनेंग आमी गायन गावया C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 आनी 1 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायबा आमची काळजा तुका जाय खोशेन भुमिका तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा गावडेरा 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 आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कोशी लागली तोशी तुझ्या मोगाशी आमचे भितर आशा वाढली. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सोरेस्परा येवचो आसा तो पवित्र आत्मो जो सगळ्या पातकांचें भोगसणें तो आमची काळजां मनां देवीक संस्काराक तयार करूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सोरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा सोर्व काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाच्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. कुर्सार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या योधनाक ताणें सुपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातांत वपून दिवन तो खरो यादनीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबूनासतना गायतात. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावी येता तो सुभागी
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गूण सोम्या तुझे मरण आमी सोमरता आनी तूं बरो येसू तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो 14व्या आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमच्या गोंवडी बापा, सिम्यांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीश आमच्या आदारी गोंवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. मिंगेल सोजा तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन व्हेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागयोन जोसे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालमीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या ओतम्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 52, D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुसकूट आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळी जेजू वचोंक आमी जाले. एकूच पिवो सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत. एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एका उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुसकूट आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळी जेजू वचोंक आमी जाले. एकूच दीस आमी वाडचो मोगाचो दीस जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्या मोगान सगळ्यांक मेळून. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुसकूट आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळी जेजू वचोंक आमी जाले. एकूच वावर आमच्या मनांत, एकूच विश्वास आमच्या काळजांत. एकूच आशा
지지리 것이 사수 바보르게 내가 소리야 암가마로 우리 구슬 아미 자려 예수 지구 아미 속리 예수 모습 아미 사대 सगळीं उबी रावया प्रार्थुया सोरेस्परा आमच्या मागण्यांक दोयेन कांदी पोरण्या रितींतलीं भायर काडून तुवें आमकां नव्या गुटांनी भितर हाडलें तेचपरी पोरण्या जिविताक पाठ करून काळजा मनाचे पवित्रतायेन आमी नवी जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागतां आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोलपतात आमीन मिसाच्या शेवटाक गायन गावया निर्भागी आमची काळजां के 7 पान 142 K7 page 142 निर्भागी आमची काळजां काळोखार बुडून आसली निराशी दुखां बोरीत आवची दूर सुखे जाली काळजाचो